हम भी अभी बाहर आए तो देखा तो धुआं निकल रहा था। हम आके देखा तो आग लगा था। हम म्यूनसिपलिटी इंजीनियर को भी अभी कॉल किया है और फायर ब्रिगेड में भी अभी कॉल किया है। वो लोग बोला अभी 5 मिनट में गाड़ी भेजता है। तो अभी गाड़ी जल्दी नहीं आएगा तो वो जल के ऊपर आएगा। वो गार्बेज को भी लग सकता है। एक बार गार्बेज में लग जाएगा तो बाद में वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक 8 दिसांक आमी इमिजिएटली थंयसून गाडी टर्न आउट केली। हांगा जाल्यार उजो पडटालो, बरो पडटालो, तरी आसतना आमी आमचे फायर फायटर आसले पळय तेंच्यांनी उदक कवर केलो। आनी दुसरें म्हणल्यार सायडीक गार्बेज आसली, गार्बेज तर थंय वयर पावता उजो, नाल्यार ते गार्बेज फूल पेट्टला आसली। म्हणून आमी इमिजिएटली आमचे फायर फायटर आसले पळय तेंच्यांनी तो कवर केलो विथ हे आमचे ब्रँचीस ऑफ ट्री, तरी आमी तो कवर केलो। पूण सांगू येता आतां कितें हांगा सुद्दां हें चालू आहा, पार्टी चालू आहा। कोणी एक सिगरेट पिवूंक शकता जाल्यार कोण लागूंक शकता, आमी काय सांगूंक शकना, पूण सकयल पार्टी चालू आहा। ह्या अंदाजा प्रमाणे आमी सांगूंक शकता एक कोण लावंक शकता, नाल्यार कोण सिगरेट पिवूंक शकता, नाल्यार एक कोण आनी कितें पार्टी म्हणटकूच आसूंक शकता हांगासर तशें कितें। तरी आसतना आमी क्लियर केलो, वयर गार्बेज सगळी सेफ जाली। दुसरें म्हणल्यार आनी थंय हें ना व्हडलेशें, सगळें एक्सटिंग्यूश केल्लो फायर सगळो। गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाक जो डंपाक जो उजो लागता पळय तो मिथेलीन गॅसा प्रमाणे लागता। पूण लास्ट टायम एक केस जाल्ली, कोण तरी ते सिगरेट उडोवन थंय उडयले आनी ते सायडीक जी गवत आहा पळय त्या गवताक उजो लागलेलो आनी टायमार थंय फायर ब्रिगेड येयल्ल्या कारणान तेंच्यांनी तो उजो पालयलो। अशें तो समज गार्बेजीक लागलेलो जाल्यार चड उजो लागपाची शक्यता आसलेली। सो हांवें ऑलरेडी आमच्या लेबरांक इन्स्ट्रक्शन दिलां, सुपरवायझरांक, की गार्बेज ज्या जाग्यार गार्बेज डंप जाल्लो आसा ते सरावंडींग आमी एक दोन एटलिस्ट एक नियरली हाफ किलोमिटर आमी क्लीन करपाक लागून इन्स्ट्रक्शन दिलें आमच्या, की फाल्यां सकाळीं दुसरे खंयचो उजो लागलो तो हांगा डंपाक येवपाक जायना।